या प्रोग्रामात तांचे हांगा नातूय बसलेले आसा, तांची पुराय फॅमिली बसलेली आसा. विजू वालावलकर तांचे जे चिदंबरम वालावलकर तांचे भाव आसा, जाका हे माचयेचें नांव दिल्लें आसा. सो त्यामुळे तांणी जो इतलो सगळो त्या भाशेचे इतिहास जो सगळो केल्लो आसा, खरोखरच तांणी इतलें बरें काम केलां. आतांच आमचो रुपेश म्हणटालो की बिचोलेंतल्या सर्कलाक नांव दिवपाचें म्हणटालो. हांव रुपेशाक सांगता, बाबरे सर्कलाक न्ही, त्या पुराय रस्त्याक नांव सुद्दां कित्याक कमीच आसा. आनी ह्या म्युनिसिपालिटीन घेवपाक जाय. एक कित्याक घेवपाक जाय जाल्यार जर तुमी आज सर्वे काडशात बिचोली मतदारसंघाचो शणैगाय गोळबाब कोण जाल्यार अजून थोड्यांक खबरच ना कोण तो. एटलिस्ट तें नांव पळोवन कोण तरी गुगलार वचतले, कित्याक आज आमचे सगळे भुरगीं कशी गुगल भुरगीं जाल्लीं आसात आनी पळयतले की बाबा गुगलार घालतले हो शणै गोळबाब तेन्ना येतले. म्हज्या कुडीक अजून दिवचलचे मातयेचो वास आसा. दिवचलच्या मिरमिरीत वाऱ्यान घाम जो आसा तो घाम अजून पुसून ना. ह्या दिवचलचो अभिमान म्हाका आसा. दिवचलचो म्हणून, दिवचल म्हालाचो पुत्र म्हणून सदानंद भाई काणेकार म्हणटा हो आमचो साखळेचो, सदांच म्हणटा कट्टीभर रगत वाडटा. स्वाभिमान, अभिमान ह्या गजालींचे दुसरे रूप शणै गोळबाब. स्वाभिमान भाशेचो, कोंकणी भाशेचो, स्वाभिमान कोंकणी अस्मितायेचो, स्वाभिमान कोंकणी संस्कृतायेचो. जे आवयन कोंकणी आवयन दुधांतल्यान आमच्या वाटार कोंकणी घोळयली आनी रगत कोंकणीचें केलें, त्या कोंकणी आवयक वंदन दिवपा सारको आयचो हो दीस. म्हणालो आनी एकदा नारद मुनीक ताची खाकूड दिसली आनी म्हणालो तूं हांगाच बस, राम राम म्हणीत राव, तुजे बाप दूर वेतले म्हणालो. कांय वच सांगितलें. नारद मुनी एक दीस तऱ्यान वाटेर येता आसतना ताका वाले सुकलो आसा आनी ताणें पळयता आसतना हाच्या आंगार रोहीण चडल्या. दोनी हातांनी रोहिणीची माती आनी कुशीक केली. त्या जाणा वाल्याक जाग जाली आनी ताच्या पांयान पडलो. त्या जाणा नारद मुनी म्हणालो वाल्या, तुजे पाप सगळे धुवन गेले. ज्या राम नामान तुका शुद्ध केला आसता तुजें नांव वाल्मिकी दवरता. कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात. हे सगळें काम जें आहा पळय तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय. म्हणजे त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता. नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हे सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें. पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या बऱ्या जागेक. कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो, अनिल आनी पराग दोगांयचो मित्रात फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जे कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें. कोणी तें म्हाका सांगता. आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मुवी आनी जो छाती बिती बडयता पळय तेणी येवन म्हाका सांगचें. कंपेर करत फाटलीं 50 वर्सांनी 6 वर्सां हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हजें पडत म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवाक स्वता प्रेजेंट रावन आसतलो. बालवड पासून ते हितूर पर्यंत कारवार पर्यंत कोण मॉर्निंग मेसेज काडला तो म्हाका सांगचो. इवन दो इन केरळ सुद्दां कोंकणींतल्या कार्यक्रमाक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना. म्हणून हांवें म्हटलें आयच्या कार्यक्रमाक खरें म्हणजे चड वेळ रावपाचो म्हाजोय हे आशिल्लो. सगळ्यांत पयली हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलां तरी कितले गडबडीन हो कार्यक्रम केला. कार्यक्रम फुडलो गडबडीन जावचो ना. मुख्यमंत्री वता आसतनी तो गडबडीत आशिल्लो. फुडलो कार्यक्रम सुरळीत आनी वेवस्थीत रित्या जातलो. चौगांय जाणांचे म्हज्या हस्ते सत्कार केले तांचे कोंकणीचें योगदान हें मोलाचें आसा. हांव मुद्दामून सांगतलो की तांच्यांनी कोंकणी पयलीं पासून आतां पर्यंत तें काम करीत आयिल्लें आसा. त्या ती परत एकदा तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयता. आनी नवीन साहित्यीक तयार जावप ही काळाची गरज आसा. हांवें इतक्याच खातीर सांगता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता. पण हें स्वप्न पळयता आसतना सुद्दां रिजनल लँग्वेजीसाक विसरूंक ना. पयले फावटी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जी 40 वर्सांच्या उपरांत आयली ताका रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिल्लें आसा. हाज्या पयलीं रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवं नासलें. हेज्या पयलींच्या सरकारांनी फक्त इंग्लीश करतली, फॉरेन लँग्वेजूच शिकची म्हणटली तेन्ना खंयसरूच रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवं नासलें.
ते रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवपाचें काम ह्या सरकारान केलां.